की अशा पद्धतीचे जे आमी एमर्जन्सी म्हणटा जी जेतून माणसाचे जगणेच खतऱ्यान म्हणटा तशा पद्धतीन आज जाल्लें आसा। हांगा आमची जी घरां आसा ह्या वाड्याचेर ह्या घरान दुर्दैवान सादी एम्ब्युलन्स आनी सादो एक फायर ब्रिगेड पावूंक शकना। तुम्ही आता हांगा पळयता की कशा पद्धतीन हांगा उजो लागला झाडांक आणि ही सगळी आग खरी वयर जो डोंगर आसा काजूंचो आणि बाकीच्या हेचो जंगल थंयच्यान वयल्यान ही सरकत सकल आयिल्ली। दनपारां हांगा खूब उजो आसलो। मागीर आमी आनी कांय गांवांतले आमचे मित्र आणि आमचे सोयरी बिरी एकठांय येवन आमी आमचे ते बांयचे पाणी हेचेर मारून पंपान आणि हांगा आमी बालद्यांनी हाडून हळूहळू आमी हे विझोवपाचो प्रयत्न केला। त्यानंतर फायर ब्रिगेडचे कांय कर्मचारी हांगा आयले, तेंच्यांनी आमकां मदत केली। पोलीस हांगा येवन गेले, पण दुर्दैवान तांकां सुद्दां फायर ब्रिगेडची ती गाडी रस्त्यार जी मेन रस्त्यार आसा आता ती वयर पर्यंत येवंक शकना। आणि हो जो वाटेचो आमचो जो प्रश्न आसा दुर्दैवान हो ह्या देवस्थान कमिटीच्या कांय महाजनांच्या अडेरावी अडेलतट्टू धोरणाक लागून अजून ती समस्या 3 वर्सां जाली आमी आता फेस करता। आणि आज तर आमी अशा हेतून आसा अवस्थेन की आमी हेचेर काय आमच्या हातीन आमकां कांयच कळना की आमी कितें करपाचें तें। 2-2 बालद्यो हातीन म्हाका दिसता की अशा तरेची दुर्दैवी घटना कदाचित गोवा स्वातंत्र्य जावन 60 वर्सां नंतर एखाद्या वाड्या पर्यंत जर रस्तो येवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी खऱ्या अर्थान स्वतंत्र जाला अशें आमी म्हणूंकच शकना। कोरोनाच्या हेतून म्हाका उखलून व्हरपाक व्हरांक अशें वाट ना, बारीक वाटेन अशी हेले उखलून म्हाका आनी एम्बुलन्सीन घातले रस्त्यार व्हरान। तुमकां रस्त्याचे प्रॉब्लेम खूप आहेत। हो खूप वाट ना, आमच्या घरा भोवतीच वाट ना, असो व्हळ कसो देगेच्यान व्हांवता जाल्यार वाट करपाक ह्या जायना, कोण ह्या करिनात, फुडें सारनात।